बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसो. बोगाळ बाबडीनो, 13 दिसांची लांबडी तयारी केल्या उपरांत आयज शेकी आमी आमच्या आस्काऱ्या भागवंत आंतोनीची दोबाची परब समोरमताव. भागवंत आंतोनीन आपल्या जिवितान देवाचो मोग केलो, देवाची सेवा केली, देवाचे उतर आपल्या जिवितान ताणें पाळले. आयज ताचे आमी देख घेवया, देवाच्या उतराचो मोग करुया. ताणें आपल्या उतरांतल्यान देवाक पुरगोड केलो, आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्याची सेवा चाकरी केली. आमी आमच्या जिवितान असलें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या सगळ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिलो मनान चिंतून आनी ठाण चालून वायट करून आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Pacha uta
Cikap lutku Tiap powitat biasa gati Deva Bapa Cimoy Jesu Krista Eklos tu powi Eklos tu sobi Eklos tu povorto Amen. Pratuyaw. Emisache intesambito ita Dr. Elvis आणि टेन्सी मस्करनस किरीत भाशेन तांच्या इतिहासापासत मागुया देवान तांकां बरी भलायकी दिवं तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद घालून मागुया ह्या वेळार आमकां जायते मागचें आसा जायत्यो आमच्यो आवडे इत्सा आसात ह्या वेळार भाग्योंत आंतुनीचे मजतीन आमी ओगेपणान देवा मुखार दवरुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचो इस्रायल पर्जा रेफिडिनांतली भायर सोरली आनी सिनायच्या अरण्यान पावतोच तोय तिणें पेणे केले पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केले तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हणलें जाकोबाच्या गोराण्याक अशें सांग इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें बरगोड कर इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां वेली आनी मोजेशी हाडली तें तुमीच पळयलां आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगल्या पोरजां मदें तुमी म्हजी काशा पोरजां जातोल्यात कारण सगली प्रितूम म्हजी तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोल्यात सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो हिणांतल्यो शेल्यो आमी ताची पोरसां
tikorat Sorgita gaun bitor sorat Sonto saniate vamuka Amita ci porsa Tacia inat lioscelio Inat lioscelio Sorme sporamco e klotrotnar Doamco vapui Do samalnar Viswasanya torta ce mukar Ama somestam doge ungrau da Amita ci porsa Tacia inat lioscelio Inat lioscelio Dogo uliamita cioscelio Moi pasan sorun samalolio Tace mucariato am sodeu Amita țoluc taci porza Amita ci porza Tacea inat lioscelio Inat lioscelio Tace dar vote caduneia Tacea mondiran vitor sora Devak din vasum kektai zaya Sugli borabor gayat nomar Amita ci porsa Tacea inat lioscelio Inat lioscelio Amco sorves porkit loboro Taco mai moxas nan curto Tacea utra cervisua samso Pinke ce pinke kto viswashi Amita ci porsa Tacea inat lioscelio Inat lioscelio बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणींनो कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण पूण आमी पाकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोंदानांतली निवारतलो आमी दुस्मान आसली तेन्ना आपल्या पुताच्या मोन्ना उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदिकूच तो आमकां सोडवण दितलो इतलेंच न्हय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उदेशी देवा सोमे आमी संतोश बरीत आसा
सर्वेस्पराचे उतर देवाचे गोड उपकार शिव वर्तमानांक आमची खालसा मना तयार करूंक उबी रावया. Alleluia 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 Calvolo ani devace raci lagi paula. जीवित बदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेया. Alleluia, 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 सर्वेस्वर तुमचे सवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू मातेवा पोरमोडे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू पोरशेक पडून सुरसुरतालो, कित्याक ती दोगदवताली आनी गवळी नाचलोल्या मेंढऱ्या भशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन जेजून तांकां मेळे आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्सां पिडारूंक बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धोर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, तोमास आनी 2 वसूलदार माथेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, हुर्बेवोन सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावांतल्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी समार्याकाराच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोरोण्याचेर सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशी वचात आनी वचून स्वर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पुरगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. सोबियाचे शिव वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाड बाबा भयणीनो, आयज आमी सगळीं व्हडे कुशालकायेन हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या आस्काऱ्या भाग्योंत आंतोनीची दोबाशीक परब समारंभूक आमी भाग्योंत आंतोनीक मिलाग्रीचो सागर म्हणटा. भाग्योंत आंतोन देवाच्या उतराचो पुरगटणार. भाग्योंत आंतोन एक सेवेचो मनीस.
ताणें आपल्या जिवितान कितें केलें काय, ताणें आपल्या जिवितान जेजू कसो परगट केलो काय हाचेर एक आमी बारीकसो नियाळ करुया. 1195 ह्या वर्साक लिस्बोवा शारांत आंतोन जल्मलो एका गिरेस्त गोराब्यांत. 18 वर्साचो आसतना तो आगुस्तीन सोस्तेन भितर सरलो आनी हे सोस्तेन भितर सरून जायतें शिकप केलें, देवाचें उतर शिकलो, देवाक लागीं आयलो. जेन्ना तो 25 वर्साचो आसतना ताका एक खबर पडली की मोरोको देशान फ्रांसिस्कन मिशनरीक जिवेशी मारल्यांत आनी तो चिंत्तालो हांवूय तांचे भाशेन मिशनरी जातलो, हांवूय तांचे भाशेन जेजू भाशेंत मरतलो. पूण आगुस्तीन संस्था ही मिशनरी संस्था न्हय, ती फकत देवाच्या उतराची परगटणार. आनी तो कितें करता, आगुस्तीनियन संस्था सोडटा आनी फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सरता आनी जेजूक परगट करपाचे वाटेर तो एके बोटीन बसून त्या गांवान वचूंक सोदता. आनी बोटीन प्रवेश करता आसतना एक व्हड तुफान येता आनी ताची बोट सिसिली ह्या शारान पावता. आनी थंयसर खंय फ्रांसिस्कनाची व्हडली सभा बोल्लोली आनी तांचो फुडारी बागियोन आसिसीचो फ्रांसीस बागियोन आंतोनीक मेळटा आनी बागियोन आंतोन ताका पळोवन खुशाल जाता, कारण हो एक काल्तिकायेचो मनीस. आनी खंय आंतोनीक खंय ते ल्हान वावर दितात, जावं कुजनान सान मारपाची, जावं साकिस्तीन वावर करपाचो. हे भाशेन तो वावर करून आपलो फ्रांसिस्कन मिशनरीचो वावर फुडें व्हरता. कोणूच नको आसलो ताचे भितर देवाच्या उतराचो परगटणार जावपाक हो गूण आसलो म्हूण. एका दिसाक फोर्ली गांवांत एक व्हडली सभा भरता. फ्रांसिस्कन आनी डॉमिनिकन्स हांचे याज्ञिकी संस्कारणी आसली, ऑर्डिनेशन आसलोलें. आनी फ्रांसिस्कन चिंताले की डॉमिनिकन सेरमांव करतले म्हूण, कारण तांची संस्था सेरमांव करपाची. आनी डॉमिनिकन चिंताले की फ्रांसिस्कन सेरमांव करतले म्हूण. पूण कोणेच खंय सेरमांव तयार करूंक ना. असल्या वेळार ते खंय बागियोन आंतोनीक उलो मारतात, ताका विचारतात तूं सेरमांव करतलो, आनी तो खंय भिवन भिवन ओय म्हणटा. पयलीं मातशें भियेता आनी खंय उपरांत इतलो बरो सेरमांव सांगता की सगलो लोक बिस्व साहेब सगले याज्ञीक अजाप जातात. आनी त्या दिसाक तावन देवाच्या उतराचो तो व्हडलो परगटणार म्हूण आमकां गोमेर येता. आनी अशें सांगतात की लोक आपलो वावर धंदो सोडून ताचो सेरमांव आयकूंक येतालो. इगोर्ज खंय सकाळी बसताली, जेन्ना इगोर्जेन लोक बसतालो भायर मैदानार वचून तो खंय देवाचें उतर परगट करतालो. आनी खंय एका दिसाक अशी एक घडणी घडली की एके इगोर्जेन तो सेरमांव करता आसतना लोकांनी खंय ताचें उतर आयकूंक ना. ताका खंय राग आयलो आनी तो खंय दर्याचे वेळेर गेलो आनी थंयसर खंय देवाचें उतर परगटूंक लागलो. आनी तेन्ना खंय एक मिलाग्र घडली, सगल्यो मासळी खंय सगल्यो नुस्तें ताचें उतर आयकूंक आयली. आमी जाणात बागियोन आंतोन मागण्यांत जायतो वेळ सारतालो. जेन्ना तो एका गिरेस्त मनशाच्या घरान गेल्लो, एके रातीक खंय हो गिरेस्त मनीस चावेच्या बुराकांतल्यान पळयता, बागियोन आंतोन दिमी घालून मागणें करता. ताच्या हातान खंय जेजू आसलो, जेजू ताच्या गळ्याक वेंग मारून आसलो आनी बागियोन आंतोन खंय ताचे उमें घेतालो. ताच्या मागण्याच्या जिवितान तो जायतो मिलाग्री करता. उपरांत ताका इटली देशान, फ्रांस देशान देवशास्त्र शिकोवंक धाडटात. तो भुरग्यांक शिकयता. आमचो आदलो पाप साहेब ग्रेगोर व्हरतो, ग्रेगरी द ग्रेट अशें म्हणटा की बागियोन आंतोन पवित्र पुस्तक इतलें जाणो आसलो की तो एक देवाची आग पेट, देवाचें उतर तो परगटतालो. आमी जायते फावटी घडणी आयकले आसतली. एकलो खंय धर्म विरोधी एथेइस्ट ताका सांगता आनी चॅलेंज करता, तुमच्या ब्लेसड सॅक्रमेंटान देव ना, जेजू ना. आनी तशेंच ताका तो अशें सांगता, हांव एका गाडवाक 3 दीस बुकेन दवरतलो,
तिसऱ्या दिसाक आमी मेळुया, गाडवाक आमी मोदेको दवरुया. एके कुशीक हांव जेवण दवरतां, तोंड दवरतां, दुसरे वाटेन तूं सातीच साक्रामेंत घेवन राव. जर तर हे गाडू सातीच साक्रामेंताक नमस्कार करता, हांव म्हजें जिवीत बदलतलो आनी जेजूचो पाटलाव करतलो. तिसरो दीस आयलो खंय दोगांय एके कुशीक रावले, मोठे खंय गाडवाक दवरले आनी व्हडलें ओशाप घडलें. तोंड सोडून हे गाडवान खंय सातीच साक्रामेंताक नमस्कार केलो. हे मनशान आपलें जिवीत बदललें. बागेवन आंतोन 30 आनी 6 वर्सांचो आसतना सोंपलो. आनी तो जावन आसलो पयलो सांत. एका वर्सा भितर पाप साहेबान ताका सांत म्हूण मानून घेतलो, ताका सांत म्हूण पासारलो. जेन्ना तो मेलो जायत्या वर्सांनी तुवें ताची कूड उक्ती केली, ताचो फोड उक्तो केलो. आख्खीच कूड कुसलोली, पूण ताची खंय जिवी आसली. जे जिबेन ताणें देवाचें उतर पुरगूट केलें, जे जिबेन ताणें दुसऱ्यांक बरें केलें. तो अशें म्हणटालो, उतरांनी न्हय पूण कोरण्यांनी तुमी दुसऱ्यांक दाखोळ करूंक जाय. जेजू दुसऱ्यांक पुरगूट करूंक जाय. एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. तुज्यो कोरण्यो अदीक वर्त्यो आसूंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, एक खंय ग्रेस तोस्तोरी आसली आनी खंय एक ग्रेस तोस्तोरी एका दिसाक बागेवन फिलीप नेरी लागीं खंय कुमसाराक गेली. सगलीं पातकां खंय सांगली, पूण एक पातोक सांगूंक ना. हे अस्तोरेक खंय दुसऱ्यांची कोबरो करपाच्यो, दुसऱ्यांच्यो चाळयो करपाच्यो संवय आसली. बागेवन फिलीप नेरीन खंय हें पातोक वळखून घेतलें आनी तिका विचारलें, तुवें तुजी सगलीं पातकां सांगली? आनी ती म्हणटा वय. पूण तो तिका सांगता, तुवें एक पातोक सांगूंक ना, तूं दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करताय. आनी खंय कुमसार जाल्या उपरांत हे याद्दिकान खंय तिका प्राचीत दिलें, वच आनी हे कोमयेक घे, कोमयेचे पाकोडे काड आनी वाड्यार सोड. आनी ती खंय खुशाल जाली. सोंपें प्राचीत. गेली खंय कोमयेक धरली, कोमयेक घेतली, पाकोडे काडले आनी सगळे सोडले. दुसऱ्या दिसाक तिका ताणें पोत्तून आपयली आनी खंय खुशाल जावन आयली आनी सांगूंक लागली, जें तुवें सांगलेलें तें हांवें केलें. आनी बागेवन फिलीप नेरी खंय तिका अशें सांगलें, कालच्या दिसाक तुवें ओद्दें प्राचीत केलां, आयच्या दिसाक तुजें ओद्दें उरलोलें आसा. जी पाकोटी सगळीं वाऱ्यार गेल्यात ती वच आनी परतून हाडून म्हाका दाखय. आनी ती म्हणूंक लागली, हें जावचें ना, कारण ती सगळीं वाऱ्यार उडोवन गेलीं. आनी तेन्ना खंय ह्या सांतान तिका सांगलें, जें तूं जिवीत जियेताय तें सोड. तुजे जिबेन तूं दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करताय, तुजे जिबेन दुसऱ्याचें कोबरो करताय. आनी एक फावटी नांव पिड्यार गेलें, तें वाऱ्यार गेलें, तें नांव परतून मेळचें ना. बागेवन आंतोनीन आपले जिबेन देवाचें उतर पुरगूट केलें. आमी कितें करता गाय? दुसऱ्यांक बरें करता, देवाची बरी खबर पुरगूट करता, वा दुसऱ्याचें आमी कोबरो करता, चाडयो करता. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, देव मोगाळ देव. इस्रायल पोरजेचो मोग करता. तांकां इजिप्तांतली भायर हाडली आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, तो एक करार करता, तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुजो देव. जें कितें हांव सांगता तें तुमी आयकूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो म्हणटा, देवान आमचो मोग केलो आपल्या पुताक धाडून. एका पातक्या मनशा पासत कोणूच मरूंक तयार ना. एका मनशा पासत, बऱ्या मनशा पासत सगळीं मरूंक तयार आसतात. पूण आमी पातकी जावनूय जेजू आमचे पासत मेलो. ताका आमी चिकटून रावया, ताचो आमी मोग करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, पीक जायतें आसा पूण वावर करपाक थोडे आसात. मोगाळ बाबडीनो, आमी आपोवण्या खातीर मागुया. जायतो क्रिस्तांव लोक आसा पूण तांकां जेजूची बरी खबर पावूंक ना, तांकां मिसाची भेट मेळूंक ना. पाद्री माद्री जावपाक आमच्या कुटुंबांनी आनी आमी आपोवणी किर्लावया. कितें भशेन आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आमी देवाचो मोग घालुया. भुरग्यांक आमी देवाक लागीं हाडुया. दुसरे सुवातेर जायतीं आमची तरणाटीं सेमिनारींत वा कॉन्वेंटांत शिकतात, तांकां दुडवांचो आदार, तांकां आमी मागण्यांचो आदार दिवया. आनी तिसरे सुवातेर आमी जाते ते भशेन देवाचो वावर फुडें व्हरुया.
बागयोन आंतोनीच्या जिवितान ह्यो 3 वस्तू चड मोलाच्यो आसल्यो. ताणें जिवितान जायते मागणे केले. मागण्याक वेळ दिवया. आ पर्सनल प्रेयर, आय एंड माय गॉड. दुसरे स्वातेर देवाचे उतर ताणें परगट केले. आमच्या तोंडांतल्यान बऱ्या उतरांतल्यान देवाचें उतर परगट करुया. आनी ताणें जायत्यो मिरागल्यो केल्यो. आमच्यांनी करूंक जातात. जेन्ना आमी मागण्यांत देवाक चिट्टून रावता, देवाक घोट रावता, तर हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसरार क्रिस्ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो. आंकवार मारिताय जल्मलो. पोसविला काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सात जडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या सामन्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसोडे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमची इतेसावा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक आनी संस्कारलोल्यांक केरीत कार्या खातीर देवान वेचून काडल्यात. तर तांणी सगळे जबाबदारेन आपले आपोवण्यांक विस्वाशी रावून देवाचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोली पदवी जबरदस्तीन चलोवंक न्हय, पूण पोरशेचें बरेपण आपल्या मनांत दवरून ते नागरिकांच्या उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट भागिवंत आतोनीन देवाचो मोग अनुभवलो देखून स्वताचे आनी नितीचे जिवीत तो जियेलो. तर आमी ताची देख घेवन असलें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बरेपणान बरोवंक आमकां आदार दी म्हूण बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट आयज आमच्या शोलच्या फिरगोजेन भागिवंत आतोनीची परब आमी व्हडा दबाज्यान समोरमतांव. ही परब आमकां बायलोच दबाजो जायना जावंक, पूण भागिवंत आतोनीचो एक तरी गूण आमी हे परबे समयार आपणावून आमच्या कुटुंबीक तशेंच समाजीक जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट ह्या मिसान आपले इतेसांव भेटयतले डॉक्टर एल्वीस आनी टेन्सी मास्कारेनस तांकां मागलोलो उपकार फावो जावंक मागतना आमचे आवडे भागिवंत आतोनीच्या मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट हे वेळार ओगेपणान तुका कितें जाय तें भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन भावार्थान देवा मुखार दवर. बो दयाळ बापा सगली आमची मागणी आयकून घे. भाग्योन आंतोनी भाशेन तुजो आमी मोग करूंक तुजी सेवा करूंक आनी आमच्या उतरांतल्यान तुका गोवाय दिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C14 पेज 34. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्या तुमचे बलिदान
सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी खूब सवेच्या आदपाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बो मोगाळ बापा, बागयोंत आंतोनीच्या पोरबे दिसाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमचे सर्गीचे जेवण काण करूं दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण काण घेवन आमच्या दिसाचे दिसाक समर्पण एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडाप जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आतून तुज्या भक्ताचे परबेक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें ताचे भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा करस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट बरोल ससूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकाचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी बोनो जीवनपणा वरवी तुवें आमची सोडवण केली. आमची काडून देखून सर्वेस्वरा, सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यांत ते सगल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागियोंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागियोंत जुजे तिचो पोती, बागियोंत आंतोन, बागियोंत धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा, सोर पोदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां कायले पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान ओतरेकतोल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिस्त घाल
आनी तुजी कुशी पोरमोणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेतान राजभर चलयताय सासनाच्या ससनांव सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली देवाची शेली संसाराचे अपकार ठेवले आमची ताकद कोण देवाची शेली संसाराचे अपकार ठेवले आमची ताकद कोण देवाची शेली संसाराचे अपकार ठेवले आमकां शांती दी, शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका खबना पुणे कुतोर माचलूय आनी कशेंच म्याक भलायकी जाणे कोणे कातोलीक धर्मान बावतिझम घेतला ताणेंच कुमन्यांव घेवचो मागता आमच्या व्हॉलंटियरा लागीं आमचे सिस्टरींक कुमन्यांव दिवपाच्यो स्वातो दाखयात बरे भाशेन माणावळ पाळून आमी कुमन्यांव घेवया. कुमिन्यावच्या वेळार आमी गायन करूया. D7 पेज 50.
mo mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mo mit na shilo জীবন চালো পরিপূর্ণ করার স্বপ্ন কাছে যেবো ঘোরার যেতে যেবো তাতো মাইবো বিবে না শিল তাতো মাইবো বিবে না শিল Tatso mo mit na shilo 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 Jesus Paskat Marto Korayan Pakul Moro Yame Sacha Magilya Mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mai mo mit na shilo Tatso mo mit na shilo जीवन मोटा मूर्ति सचे पास आमचे पासका जोनार सुदाचे ताचो माइमो mit na shilo ताचो माइमो mit na shilo ताचो माइमो mit na shilo Tatso mo mit na shilo Tatso maimo mit na shilo Tatso maimo mit na shilo Tatso maimo mit na shilo Tatso mo mit na shilo Jewon Korea Pasta to Adon Korea Nowo Kora Samaria
mitben nasillo, taco maibo, mitben nasillo, taco maibo, mitben nasillo, taco maibo, mitben nasillo, taco mo, mitben nasillo. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो म्हणो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगलें आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाडूंक आमकां करपा दी म्हूण भाग्योन आदोनीचे पोरबी दिसाक आमी तुजे लागीं मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. तुमकां सगल्यांक पादविकाराच्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान भाग्योंत आंतोनीचे फेस्ताची उनुनीत पोरबी दिता हांव. भाग्योंत आंतोनीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव. कोणाकूय मिसाचें इतेच हांव भेटूंक जाय जाल्यार वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर मुक्त आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. भाग्योन आंतोनीचे इमाजी व्हडल्यो तश्यो धाकट्यो सेरपेंत हातान धरून आसतल्यो त्यो त्या रुमांत मेळटात. आयज पोरबे दिसाक आमच्या कोफ्राऱ्याच्या वांगड्यांनी फ्रेंडली फुटबॉल मॅच ऑर्गनायज केल्या, नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस साऊथ गोवा वेटरन्स. ही फुटबॉल मॅच सांजेच्या 4:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या गांवळा जातली. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. उपरांत सांजेच्या 7:30 वरांचेर तियात्र आसतलो, मोग जायना जाणटो. बुरयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन हो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र तुमी सगल्यांनी पळोवंक येवचो. सांजे इगोर्जेच्या आदारार तिकेटी विक्रेक मेळटल्यो. जुनाचे 15वेर सोमार आमच्या सियोलकारांचो तियात्र आसतलो, जाचें नांव उतरां आनी कोरन्यो. सांजेच्या 7:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार हो तियात्र फुकोट पळोवंक मेळटलो. जुनाचे 20वेर सोनवारा दीस 5:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक भाग्योन जो बातीस इग्रेस वाडो इंग्लिशींतल्यान मीस सांजे 7 वाजता. जुनाचे 21वेर फुडले आयतारा दीस 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक भाग्योन बार्तोलोमियो तारशीबाट 8 वाजता लूट सायबीण फेर्नांदीस वाडो. त्या दिसाक आमचे फिरगोचेन दोतोन सुरू जाता. दोतोनीचे उक्तावणेचे मीस सकाळीं 9:15 वाजता. मिसा उपरांत देव संदेशकारां भुरग्यांक क्लासरूम दाखयतलीं. सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी ह्या मिसान वांटो घेवचो. घेवपाक भाग्योन आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळे कडेन आमी दवरलेल्यो आसात. 2 माटवान, 1 बेन स्टँडार, 1 इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेन, साकिस्ती भितर सरता थंयसर आनी 1 देवाच्या उतराच्या कोपेला लागीं.
जी कोण हॉलांत आसात तांणी कॉरिडोरान आसलेल्या इमाजीचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कोंफरार भाव आमी कुमन्यांव दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची जी आमच्यो सिस्टरी आसात आनी तुंय कोण बसल्यान ताणें सागिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या ताचो उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्या 2 दारांतल्यान भायर सरचें. न्हय मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोंफरार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ केरीत भाशेन तुमी पाळची. आमचे पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें जाल्यार आमचे 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान जातलें. सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यांत. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचें स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा. देव बरें करूं म्हणटा हांव. भाग्योन आंतोनीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवाईन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्कें आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. हे वेळार तुका कितें जाय तें भाग्योंत आंतोनी लागीं माग. ओचोऱ्यांच्या भागियोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कोर. आमेन.
आसा तुझ्या द्रोंकार येता बोकाव वाडूक जेजू न्हयांचो राजा लिसांवाचे शास्त्र कोणे भितून तुवें दाखोवन दिलें जेन्ना दर्या देगेक बेकार केले आसले वयर सोरोन तें आयकलें जेन्ना दर्या देगेक बेकार केले आसले वयर सोरोन तें आयकलें लेआरोसा मोर्चा वेळार मानवताय तूं स्वर्गाराच्या आमचे पासून मातू बकाव आदायानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे